नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. पणजे एकलो कोविड पेशंट नाच जाल्ल्यान बोवाळ. पुलिसांची सोदासोद. पुराय मार्केट 4 दीस बंद. गांवांनी सेल्फ लॉकडावन. कुळ्या लॉकडावन. ताळगांवां सॅनिटायझेशन. भारतात कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना. ICMRन केलें स्पष्ट. रिकवरी रेट सुदारला. पॉझिटिव्ह दुयेंती परस बरे जाल्ल्यांचो आंकडो चड. प्रतिबंधीत विभागांनी कंट्रोलाचेर चड लक्ष. दक्षिणी अस्तंत मान्सून पावलो गोंयांत. गोंयची शीम हुकूम महाराष्ट्रांत. फाटले 24 वरांत गोंयचे वेगवेगळे सुवातींनी 15 ते 70 इंच पावसाची नोंद. खर्च कपातीतूच कामां चालीक लावंक शकल. बिलावेली इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी वेगळ्या अकावंटांत घालून रिणा वरवीं अंडरग्राउंड केबलिंगाचो मंत्र्याचो प्रस्ताव. ड्युटी सरकार दिता भायले भायर. आनी VPK अर्बनाचेर सहकार रजिस्टराचे निर्बंध. डिपॉझिटां घेवंक बंदी. 5 लाखां मेरेन रीण. पिग्मी कलेक्शन. नोकर भरती ना. नवी शाखा उक्ती करूंक मेळची ना. खर्चाचेरूय निर्बंध. पणजे एकलो कोविड पेशंट नाच जाल्ल्यान बोवाळ. पुलिसांची सोदासोद. तो तावेर्नात काम करतालो. कांय जाणांक बेकायदेशीर सोरोय दिला म्हूण कळटा. महापालिकेन सोमतेच फुडले 4 दीस मार्केट बंद केलें. चिमलाय पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळ्यात. थंयच्या कामगारांक 7 दीस CCPत एंट्री बंद. केशी गोंयभर पातळिल्ल्यान गांवांनी सेल्फ लॉकडावन चालूच. Anyone knows anything about this person, please come forward and inform us. In fact, it will help us. So the source of his infection is unclear. We don't even know who this person is. Only we get the person, can we inquire with the person, where all have you been, where have you travelled from. But this much I can tell you, that it is a link to Delhi. There is a link to Delhi. And by the way, this person, naturally we have the self-declaration form. He has said that he has arrived here on a train from Delhi. That is the second link there. So he is naturally established to be a person who has entered into Goa from outside. Around 9 samples of the close contacts of this person, and that's how out of those 9 we got these 3 positive. Today further we have taken around 52 samples from Chimbel. We'll wait to analyze this. We'll get to know later tonight or early by tomorrow. According to that, we'll take a call. Doing right now is, wherever we are getting a positive case, naturally we are doing the inquiry there and testing. Furthermore, there are several requests coming from panchayats. Wherever the requests are coming, panchayats, municipalities, from Vasco municipality we have a request that their staff should be tested. आमच्या मया पंचायत क्षेत्रातली जी इकॉनॉमी आसा, मया पंचायत क्षेत्रांचे लोक आसा, हे सगळे भयभीत जाल्ले आसा आणि हे भयभीत तेंचो भय नष्ट जावचो. आणि खरोखरच जेन्ना आमी हेल्थ ऑफिसर सिद्धी कासाराक जेन्ना आमी सांगलें, तेणी डायरेक्ट सांगलें की जर कोणी जर असो पॉझिटिव्ह जर व्यक्ती मेळ्ळी तर जायत जाल्यार आमी तुमकां पयलीं कळयतले म्हणून, आनी तांकां हेजी पयली म्हायती मेळटली आनी ते आमकां कम्युनिकेट करतले म्हणून. तेन्नाच हांव एक वर्तमानपत्रा कडेन तशेंच जे आमचे न्यूज चॅनल आसा तेंचे कडेन मागता की अफवा आनी असली फॉल्स डिटेक्टिव्ह बातमी तुम्ही प्रसिद्ध करची न्हू. हेजो परिणाम मोठो वायट जाता. आयज एक फॅमिली जिचे नांवाचे आमकां अशें आयकूंक येयलें की ती पॉझिटिव्ह आसा आनी कितें आसा, तेजी फॅमिली मेंबर सुद्दां आयज तिका हांगासर घेवन येयल्ले आसा आनी ती फॅमिली तेंची सुद्दां अशी अफवा पसरून तेजी फॅमिली सुद्दां डिस्टर्ब जाल्ली आसा. चिमला एक फामिलस दुयेंती मेळ्ळ्या उपरांत सांज मेरेन पणजे बोवाळ. पणजे मार्केटांतल्यान कोरोना दुयेंती गायब जालो म्हूण कळटाच पुलिसांचो सोद सुरू. तो तावेनात आसतालो. थंयच्यान सोरो घेतिल्ल्यांचेरूय कलकल. महापौरान फुडले 4 दीस पणजे मार्केट बंद केला. CCP कामगारांचे टेस्टिंग सुरू केला. काम बंद. फूल मार्केट 4 दीस बंद आसतले. फुडले डिसिजन मागीर सोमारा घेतले आमी. नुस्तें, भाजी, फ्रुट्स, फुलां जावं ते सरावंडींग एरिया आसा, चिकन, मटन, सगळे फूल हे फायच्यान टोटल शटडावन आसतले सोमार पर्यंत. पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता कित्याक तेंचो रिपोर्ट येता म्हणून टायम लागता. तो पर्यंत फाल्यां आज मार्केटान कोणी आयले आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार फाल्यां लोक आमकांच जबाबदार धरतले. तशेंच आमचे 61 स्टाफ जे चिमला कामाक येता तांकां आमी 8 दीस आमी ब्रेक दिला.
तांकां आमी सांगला तुमी हेल्थाक आमी कळयतले की तेंचीच चॅकींग करा म्हणून आनी तेंचो रिपोर्ट येयसर आमी तांकां कामाक घेवं नाका म्हणला. कुळ्या वाठारात 4 दीस लोकांनी स्वता जावन बंद दवरला. बाजारकार आणि गांवच्या लोकांनी फुडें सरून लॉकडाऊन केला. सद्याक आमच्या कुळ्या हितून कोविड-19चे 3 पेशंट मेळ्ळे. तेन्ना आतां आमी बाजारकार मंडळांनी एक डिसिजन काल मिटींग घेवन एक डिसिजन घेतला की आमचें हें मार्केट आमी 4 दिसां खातीर बंद दवरतले, टोटल लॉकडावन दवरतले. आनी तेज्या फुडें मागीर कितें आनी हें येता केसीस वाडटा जाल्यार तेजेर मागीर फुडें डिसिजन मागीर आमी परत आनी फुडें बी हें करतले. सगळे बाजारकार हय, सगळ्यांचो बाजारकारांचो एकवट जाला की आमी स्वखुशीन आमी बंद दवरतले म्हणून. ओके. आणि लोकांक समज जर कितें गरजेची वस्तू जाय पडल्यार ती तुमी ऑप्शन कितें आहा तांकां? तेंच्यांनी आमच्या बाजारकाराचो सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, फोन नंबर, तेंच्यांनी फोन करपाचो आनी तांकां सारकेंच कितें गरज आसा जाल्यार तेणी ते फोन करून ताका तेजे घरा कडेन पावोवपाचें हें आमी हें सांगलां. तर आमी एक प्री प्रिकॉशन आनी ह्या एरियान असो स्प्रेड जावंक जायना म्हणून आमी एक डिसिजन घेतला राती सगळ्यांनी मेळून की 4 दिसां खातीर आमी मार्केट बंद दवरुया, स्वखुशीन बंद दवरतले अशें आमी कालच्या मिटिंगेन थरयलां आनी पंचायतीकूय कळयलां. आमचे ह्या वाठारांतले कुळे शिगांव पंचायतींतले वाठारांतले जे स्टाफ जे भायर कामाक वयता, आतां हो जो येयल्लो आसा तो कुळेचो न्हू पूण भायल्यान ट्रान्झीट जावन हांगा येयल्लो आसा, तेन्ना हांव सगळे जे कोण कामाक वयता तेंच्यांनी सुरक्षा बाळगोवची, कम्युनिटी ट्रान्सफर जावची न्हू म्हणून हांव त्या जे स्टाफ डेली वेजीस वयतात, बाकी गव्हर्मेंट स्टाफ वयता आनी बाकी स्टाफ जे कदंबान आसा तांकांय रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमची सुरक्षा बाळगोवची, गांवचें नांव सांबाळचें. कुडचड्यार दुबावावेल्यान 13 जाणांची टेस्ट केली. रिपोर्ट नेगेटिव्ह. दिसभरात सुमार 19 जाणांची सॅम्पलां टेस्टिंगाक धाडली. काल दनपारचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटातले 3 एम्प्लॉई हांगा आयले आनी आमकां न्यूज दिलो की तांच्या ऑफिसांतलो एक स्टाफ tested positive for corona and this person had come in contact with तो एक उडयेचो कदंबा ड्रायव्हर पळय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तांची फॅमिलींतलो. सो ही हॅड कम पॉझिटिव्ह. सो अकॉर्डिंगली आमी तांकां सांगलें तुमी तिका हांगा रावा आनी तुमच्या त्या ऑफिसान कोण क्लोज कॉन्टॅक्टां पळय ताजे आयिल्ले तांकां सगळ्यांक टेस्टिंगा आपय म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी काल 13 एम्प्लॉईसांक काल टेस्टिंग केलें आनी मागीर बाकीचे कोण जर डावट आसा नाजाल्यार इनडायरेक्टली कॉन्टॅक्टां आयले तांकां आज सकाळीं आपयले. सो काल 13 सॅम्पल्स टेस्टिंग केली, तातूंतली आज रिपोर्ट आमी सकाळीं आयले आतां आयलो ते 13 सॅम्पल्स नेगेटिव्ह आयला. इतले मजगती ताळगांव पंचायतीन फायर ब्रिगेडीक घेवन सगळ्या वाठारात सॅनिटायझेशन केले. वी आर डुईंग दिस सॅनिटायझेशन फॉर द प्रिकॉशन ऑफ द पीपल. मेनी टाइम्स द पीपल दे एंटर टू द ब्लेसेड सैक्रेमेंट. They keep the social distance, but through Panchayat side we are also taking care of them so that everybody are been safe in all the sides. तर आज तुम्ही ताळेगाव येथून सॅनिटायज करता, खंयची प्लेस सॅनिटायज करता? ते आमची ताळेगाव काल ती स्वॅब टेस्ट केल्ले पळय ते एरिया आमी कितें करताले चिंतलेले की ते एरियाच्या लोकांक काल पळय स्वॅबींग केल्लें हॉला कडेन करता, चर्ची कडेन करता आनी हो वाडो करता. जस्ट टू टेक प्रिकॉशन इट मायट हेल्प द कॉन्फिडन्स ऑफ आवर पीपल दॅट थँक गॉड दॅट इट हॅज ऑल कम नेगेटीव बट दीस वील गिव द बूस्ट टू आवर पीपल एंड वी आर द सिन्स वी आर द गार्डियन ऑफ दीस एरिया a पंच मेंबर सेक्रेटरी वी आर ऑल हियर टू टेक केअर ऑफ दीस कम्युनिटी विच इज कॉल्ड सातिस्मो वाडो. भारतात अजून कम्युनिटी ट्रान्समिशन ना. भारतीय वैजकी संशोधन मंडळान स्पश्ट केला. कोविड दुयेंतींचें बरें जावपाचें प्रमाणूय वाडलां. बरे जाल्ले दुयेंतींचो आंकडो एक्टीव दुयेंती परस मायज, केंद्रीय भलायकी सचिव सांगता. लोकांनी आनी खास करून कोरोना बादेचो धोको आशिल्ल्यांची चड सादूर रावपाचें. प्रतिबंधीत विभागांनी कोविड कंट्रोलाचेर खंय सध्या चड लक्ष. This is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher. In the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission and I would like to emphasize it is not in community transmission. हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं
आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड exceeds the number of active patients. As on 11 जून हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। लो हैं, बचे हुए हैं, हम सप्रेस करके दिखा चुके हैं, लेकिन आगे ये वायरस आ सकता है, हम ससेप्टेबल हैं, इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो स्टेप लेते रहना है जिनका कि बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं। दक्षिण अस्तंत मान्सून गोंयांत पावलो। गोंयची शीम हुपून फुडें महाराष्ट्रांत सरकला म्हूण पणजेची वेधशाळा सांगता। फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी 15 ते 70 मिलीमीटर इंच पावसाची नोंद जाल्या। 6 ते 7 जूनाक पावपाच्या मान्सूनाचो मदीं निसर्ग चक्रीवादळ मारिल्ल्यान नेट देंवलो। Today on 11th of June, southwest monsoon has set over Goa, and the northern limit of southwest monsoon is now up to a place called Harna in Maharashtra. That means the entire Goa state has been covered by monsoon, and now it has reached up to a point called Harna. Now, as the monsoon has reached over Goa, the rainfall activity over Goa is going to increase from today itself. IMD had already warned from around 9th of June that rainfall activity is going to increase over Goa from 10th onwards, and on 12th and 13th will be the peak activity of rainfall over Goa. So just continuing with that same warning and forecast, IMD has issued a red colored warning for 12th and 13th of June. Now regarding the activity of monsoon over the past 24 hours, Goa received widespread rainfall yesterday. Most of the stations received rainfall from 15 mm to 70 mm of range. सरकारान एके वटेन खर्च कपात धरले आसतना लायटीचे खात्याचे प्रकल्प वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो मंत्री निलेश काब्रालाचो प्लान। लायटीचे बिलावेली इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी वेगळ्या अकावंटांत घालून रिणा वरवीं अंडरग्राउंड केबलिंग फुडें व्हरपाचो प्रस्ताव। ही ड्युटी सध्या सरकार भायले भायर कड्डिता। वेगवेगळ्या खात्यांच्या लायटीचे प्रकल्प मेंटेनन्सांक लायटीचे खात्यां सकयल हाडपाक घाल्ली फायल मात खंय भोंवता ती मंत्र्याकूच खबर ना। लायटीच्या बिलांतली इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी सरकाराच्या तिजोरेंत वता, मात उपरांत ते पयशे खंय डायवर्ट जाता आनी कोण खंय कड्डिता तेंच कळना। आता ते ड्युटी चार्जीस वेगळे काडून ताचेर रीण घेवन अंडरग्राउंड केबलिंग फुडें व्हरपाचो मंत्र्याचो प्लान। प्रस्ताव मंत्रिमंडळा मुखार घालपाची तयारी ताणें केल्या। We are going to remove that electrical duty fee from the consolidated fund in a separate account, and तेजेर आमी लोन घेवन ती कामां चालू करपाचो हेतू आमी आज सीएमाक सांगला आनी सीएमान एग्री जाला। सो नेक्स्ट कॅबिनेटाक मोस्ट प्रोबेबली वी विल कम विथ द कॅबिनेट नोट फॉर रिमुविंग electrical duty charge from the consolidated fund to a separate budget, so separate fund of electricity department, and take a loan on that and continue our underground cabling. रायबंदर पाट्यार स्मार्ट सिटी सकल अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम मंत्र्याच्या हातांत सुरू जालें। स्ट्रीट लायटी आनी वीज पुरवण यंत्रणेच्या मेंटेनन्साची वाट लागल्या। वेगवेगळ्या खात्यांनी आनी खासदार निधींतल्यान केल्ली लायटीची कामां मेंटेनन्साक लायटीचे खात्या सकल हाडपाक खंय फायल घाल्ली, ती खंय भोंवता ती मंत्र्याकूच खबर ना। एक वर्स पयलीं हांवें स्टेटमेंट दिल्लो, पूण तें कितें हांगा ते नासता फायल। हांवें सीएमाकूय 10 पाटी सांगली की रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हॅज टू बी डन। नाल्यार कितें जाता, आतां स्मार्ट सिटी आता तेणे कितें केलां, तेणें आतां चार्ज केला आनी बीन हँडेड ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। दीस इज द रोल। आतां खंयच्या डिपार्टमेंटान जर पोल घातले, ते डिपार्टमेंट हॅज टू हँड ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मेंटेनन्स। ते घालता आनी मागीर खबरूच आसना आनी मागीर लोक ब्लेम करता की डिपार्टमेंटाची लायटी चलना म्हणून। सो हो हांवें एक वर्स पयलीं सीएमाक सांगून हांवें प्रपोजल धाडलेलो, ती घुंवता खंय म्हाका खबर ना, ते सीएमा कडेन हांव परतून विचारतलो। माय आयडिया बिहायंड इज दॅट ऑल इलेक्ट्रिकल युटिलिटी पोल्स वेर देर आर पब्लीक युटिलिटी जाग्यार आसा शूड बी मेंटेन बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। केबलिंगाचे काम सुरू करताना आमदार बाबूश आणि रायबंदरचो नगरसेवक रुपेश हळणकारूय आशिल्लो। And this is a long pending demand for the people. I feel Ribandar has been neglected all this while. Now basically we are taking interest, and I am telling you that Ribandar also will be a part
it didn't look like it was a part of the CCP. And because all the funds actually for the CCP was never actually spent as far as development of Ribandar is concerned. But we will be seeing that equal funds basically is diverted to Ribandar. आणि ऑनरेबल म्हाका याद आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना फर्स्ट टायम ट्रिटमेंटाक अमेरिकेक वयतालो तेन्ना तेणें ह्या एमडीक स्मार्ट सिटीचेर सांगलेलें की आपूण परत येवच्या पयलीं हांगसरल्यान काम कमी जावपाक जाय आनी म्हाका आयज ती याद येता हांगा ना आसल्या कारणान थोडें हें जाता कारण तेज्या फाटीक लागून डायरेक्शनाचेर हो प्रोजेक्ट आमी हातीन घेतलेलो आनी एक वर्स आमचो आतांचो एमएलए तो फॉलोअप करून आयज आमचो एसटी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो आनी रायबंदकारांक आमी सांगलेलें की बाबा हे कंप्लीट काम तुमचो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करता तो ऑलमोस्ट आयज क्लियर जालो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचेर सहकार निबंधकाचे 6 म्हयन्यांक निर्बंध नवी डिपॉझिटां ना रीण 5 लाखां मेरेन नोकर भरती नवी शाखा उक्ती करूंक मेळना पिग्मी कलेक्शनूय बंद रिणां दितना तशेंच सोसायटीचे जमनीचे वेव्हारांत खंय गैरवेव्हार सांपडला. कांय दिसां फाटीं सहकार निबंधकान माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीचेर निर्बंध घाल्ले. सरकाराचे नवे एसओपींचे नांवान तारवटींचो बोवाळ मारूंक सुरू. कोविड टेस्टीचे रिपोर्टा प्रमाण पेड क्वॉरंटायनांतल्यान घरा धाडपाचो प्रकार खंय घुवन थंयच पावता. मेडिकल टीम कमी आनी रिपोर्टाक लागपी कळाव पळयल्यार 7 दीस अशेंच हॉटेलांत वतात म्हूण तारवटींचे संघटनेचो आर्ग्युमेंट. उरिल्ल्या तारवटींक वंदे भारता वरवीं हाडचें म्हूण संघटना मागता. तुमकां जरी तो आज 500 मेडिकल रिलेटेड स्टुडंट्स आनी सिविलियन्स जरी तो तुम अप्रोच जाल्ले आनी तांकां ट्रेनिंग दिल्ले जाल्यार तुम आज एक 20-30 हॉटेलांत बाराबूर टीम धाडून विथीन 24 आवर्स तुमच्यान तो टेस्ट करपा घेवपा जाता आसलो आनी तो टेस्ट रिजल्ट कोण दिवपा जाता आशिल्लो. सो दीस इज नॉट बीन डन. सो अगेन वी आर गोइंग टू कम टू द सेम स्टोरी. 2-3 दिसान बाबा ही मेडिकल टीम कासार जावन थिंग पावतली टेस्ट करपाक ते टेस्ट कोण घेवन वयतली आनी 2 दिसान. सो फायनली 7 days पेड क्वॉरंटायन आसलो ते तुका 6 days या 5 days पेड क्वॉरंटायन तुका करचें पडटलें. सो दिस इज नॉट अ बिग अचीवमेंट. दिस इज ओनली गोइंग राउंड एंड राउंड द बुश. ते हाल बरोवन येवं या कितें जावं. There is a delay in the reports as well as is a delay in going and collecting because we have only that much of people and they are all exhausted. And we are coming to know now that our medical team, our health workers are getting infected. And into new kind of have the government invested today in the health workers? No. ती भुरगीं आनी ते दोतोर बाबरे ते दुयेंत जाले जाल्यार आमकां आनी मागीर कोण चोयतलो. To kindly reach out to all the seafarers who are stranded and required repatriation for those who are small ships. So आज बारीक कंपनी आहे जेंकोडे चार्टर फ्लायट कोण धाडपा येना पूण जेणी ऑलरेडी तेणी इंडियन एम्बसी आपणा नांव दिलें. सो तांकां आमच्या गव्हर्मेंटान हेल्प करपा जाय जाता तितू बेगीन त्या भुरग्यांक हाडपाक. आनी तशेंच आतां मागता तांकां वंदे भारत मिशन तितूय तेंगली नांवां एकोमोडेट करची तांकां इन्क्लूड करून तांकांय तेणी तारोडी भावांक हाडचे. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. नासनोडच्या लोकांक लायटीची बिलां 4-5 पट वाडून आयल्या म्हूण लोक फुर्योज. लायटीच्या खात्याच्या ऑफिसांनी गेल्यार कोण आयकूंक तयार ना. आदी बील भरात मागीर दुरुस्ती पळोवया म्हूण खंय जापो. खात्याचे चुकीन तशी बिलां गेल्यात म्हूण खंय स्टाफूच सांगता. लोक एईचेर एक्शन मागता. खात्याची चूक आनी लोकांच्या बोल्साक खंय खार. हे बील येताले पयलीं 1200-600 बी येताले तेन्ना ते 3000 म्हणल्यार 3500 हे बील येयलां. आतां आमी कशें फारीक करपाचें. एक 200चे कमी येताले आतां म्हाका 589 येयला. Today morning when we realized we had got the bill, my bill was restaurant commercial bill was 11,900. My neighbor who is a domestic, his bill was 13,000. My house bill which is normally 2,000 was 4,000. जानेवारीन जे आमकां बील येयल्लें पळय तें 917 येयल्लें. तशेंच फेब्रुवारीन येयलें आमकां 777 आनी आतां जे प्रेझेंट बील येयल्लें आहा पळय तें 3,180 येयलां मार्चाचें. सो आतां आमी कशीं बिलां पे करपाचीं. आमचे कडेन इतली बिलां जाल्यार घोव बेकार आहा. भुरग्यां कडेन जेवणां खाणां कांय ना तेन्ना आमचे कडेन ही भरपाक जायना. कितके बील. म्हाका 2,700 येयला. पयलीं कितके. पयलीं कमी 500 बी. सगळे लायनमॅन भोंवता वाडर सांगपाक बिलांची मिस्टेक जाला म्हणून
मिस्टेक जाल्या जाल्यार हांव सरकारा कडेन आनी त्या मंत्र्या कडेन त्या डिपार्टमेंटाच्या मेन मनशा कडेन मागता की येई कारापुरकर आनी तेंचे कोणी निग्लेशन जाल्लें आसा तेजेर आयच्या तेंपार आनी आयच्या दिसा तेजेर एक्शन जावंक जाय. खंय तरी एक्शन जाल्या उपरांतूच ही बिलां आमी भरपाची. हांव नॅशनलच्या लोकांकूय उलो मारता की तेंच्यांनी बिलां भरची न्हू, कोणी भरल्या पळय तेंच्यांनी रिबस करचे, पूण त्या लोकांक सुविधी अश्यो दिवच्यो की तांकां हांगा या थंय या ते एप्लिकेशन करात तशें नाका. सामान्य तुमची मिस्टेक जाल्यार तुमी. The problem is the electricity department is giving 34 days, 45 days, becoming a big burden to the consumer, because sometimes we get billed once in 2 months, once in 45 days, once in 35 days. Sometimes it is 2,000. Sometimes the only way to sort out this problem is that a regular monthly bill is given to every consumer. It will bring down this burden of extra amounts, and we'll be getting regularized bill for a month. कार्गो बोट धक्याक लायतना एमपीटीचे टगान 4 नुस्तेमारी ट्रॉलर डॅमेज केले म्हूण गोवा फिशींग बोटवाल्यांची संघटना फुर्योज. असलो प्रकार खंय पयलेच फावट घडिल्लो ना, हें चालूच आसा. एमपीटीन चवकशी करची म्हूण संघटनेचो अध्यक्ष जुजे फिलीप मागता. ताणें प्रकार नुस्तेमारी मंत्र्याचे कानार घाला. इश्यू घेवन तो मंत्र्या कडेन वचपाचोय आसा. काल राती 9:30 सुमार जेन्ना ही बोट जेन्ना लॉंग सायड जाताली ही व्हडली कार्गो शीप, तेन्ना टक येवन ती जेन्ना दुंगयत तेन्ना आख्ख्यो जितल्यो बोट्यो ज्यो धोक्यार आसल्यो त्यो डॅमेज केल्यो. कित्याक त्या प्रोफला हेजे स्पिडी हेजेर आमी सगल्यो बोट्यो धोक्यार एकमेकाक आदोवपा लागल्यो आनी जायत्यो बोट्यो 100 बोट्यो सुमार डॅमेज जालो. हो जेन्ना हो इन्सिडेंट जो आयज घडला तो पयले फावटी न्हू, हो 3 फावटी हेच भाशेन इन्सिडेंट हो घडलो आनी गेल्या त्या वर्साक देखून हेच भाशेन आमच्यो ह्या टकान ह्यो बोट्यो डॅमेज केल्ल्यो. सो तेका लागून हांव इतलेंच सांगता, ह्या एमपीटीन ज्यो आयज आमच्यो बोट्यो डॅमेज केल्या हेजेर इन्क्वायरी करची पडटली. तसोच हांवें म्हाज्या फिशरी मिनिस्टराकूय बरयलां आनी चीफ मिनिस्टराचे बोगलेकूय वयतलो. कारण इनोसेंट बोटकार जेन्ना बेश्टे हिंगा एंकराक आसले नांगराक आले ते आयज त्रासान पडल्या. फिशींग तर बंद जालां, आमचें सगळ्यान फिशींग बंद केलां, पूण ह्यो बोट्यो आयज बोट दवरलो थिंगा आमच्यो डॅमेज केल्या. ताका लागून एमपीटीन चेअरमॅनान हेजेर इमिजिएटली जे राती हो कावस घडला तेजेर इन्क्वायरी करपाकूच जाय आनी करपा जाय. नाजाल्यार आमी मुखार वयतले आनी कितें करपा आहा तें आमकां कांयच खबर ना. आमी मुखार वयतले आनी आमकां जाय तें करतले मागीर. शेल्डे असोल्डे पंचायतींत फाटलीं 10 वर्सां जालीं कुडचडेचो आमदार मंत्री निलेश काब्राल पदर मोड करून घरांची गार्बेज एकठांय करून घेता. बाकीच्यो पंचायती आनी नगरपालिका भशेन लोकांक फी लायना. गार्बेज कलेक्शनाचेर सगळो खर्च ताचो. सरपंच तशेंच पंचायत वांगडी सर्विसीचेर काब्रालाचे उपकारी. 10 वर्सां पयलीं पासून आमी गार्बेज कलेक्शन करतात थ्रू निलेश काब्राल्स हेल्प. ही हॅज बीन हेल्पिंग. आमी शेल्डे आसोल्डा पंचायतीन कचरो काडटात. आमी घरां वचून कलेक्शन करतात एवरी हावस होल्ड. बट वी आर मोर फोकसिंग ऑन सेग्रिगेटेड वेस्ट चड फोकस करतात, ड्राय एंड वेट. डेली गाडी येता, डेली गाडी चुकना आसतना गाडी येता. ज्या घरा कडेन वचून थांबून कलेक्ट करून तो कचरो गार्बेज व्हरता. जे पयल्या जागो नासलेलो त्या वेळाचेर जे जाग्याचेर उरताले कचरो हे ते गायरी हेजेन. ताका लागून आतां जे जाल्ले आसा ती स्वच्छता निलेश काब्राल हेंच्या अंडर तशेंच सरपंचा अंडर पंच अंडर हे जाल्ले आसा. डोर टू डोर कलेक्शन आमगेले आमदार करून व्हरता आनी तागेले लेबर बरें करता. आनी आमची शेल्डे पंचायती एरियेक डोर टू डोर कलेक्शन सारकें क्लीन आसा. खंयच असो वाटेर बिटेर कोण उडयना. गुन्हगार कचरो पुनवपाची जी हें चालू आहा पळय हेंची सर्वीस सदांच बरी आसा. जेन्ना पासून स्टार्ट जाल्या तेन्ना टायम टू टायम येता आनी घरांनी कचरो हें करतात पुन्हा येतात. येतना कितें पिल्लूक बी मारता ते? हय येवन विसल मारतात ते. आनी जेन्ना गाडी येता तेन्ना हॉर्न मारीत येता तेन्ना लोकांक सगळ्यांक कळटा की कचरो व्हरपा येयला आनी टायमार सारके टायमार ते कचरो पुन्हा येतात. कुर्चड्या वयले आमचे गार्बेज कलेक्शनाचे वर्कर्स आसा ते खूब तेंप जाले त्रास करता बरें आसा. पूण पावसान म्हाका दिसलें की कोरोनाचो स्प्रेडूय रोखडो वाडपाक शकता म्हणून म्हाका दिसलें की प्रोटेक्शनाक लागून फेस शील्ड दिवची आनी थोडी मास्क दिवची. ताका लागून हांवें तांकां आज दिल्लीं आसा. फोंडेच्या BSNLच्या कामगारांक फाटले 8 म्हयने जाले पगार पडूना.
फोंडेचो मोगोचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारान विशय हातात घेतला. भाटीकाराचे विनवणेचेर हे कामगार सोमार मेरेन काम करपाक तयार जाल्यात. सोमार मेरेन पगार पडना जाल्यार तांचे बरोबर रस्त्यार देंवतलो म्हूण भाटीकाराची शिटकावणी. आमी काम बरे भशेन करतले आनी फुडें करीत रावतले आनी आमचे तितलो पेमेंट पेंडींग आसा तो दिवचो. पयलीं आमचो एक कॉन्ट्रॅक्टर येयलो मॅरीट, तो येयला तेगे पेमेंट 2 म्हयन्या उरलो, पूण दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो, तो पेंडींग आतां दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर कशें दिले आनी तेगे 7 म्हयन्या पेमेंट पेंडींग आसतना तिसरे कॉन्ट्रॅक्टाक कित्याक दिलें? हांगा कितें जालां, आमकां 9 म्हयने जाले आजून पेमेंट ना. आमी तांकां विचारलें BSNL ऑफिसराक की ते म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक विचारा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां आजून बिलां पास जावना, तुमकां आमी पेमेंट घालूं शकना. फुल्यान धमकी दिता. आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्टर जो येयला राकेश, तो आमकां धमकी दिता की तुमी काम करपाकूच जाय म्हणून. आमी जो पर्यंत आमकां पेमेंट मेळना तो पर्यंत आमी सर सांगताले, डॉक्टर सांगता पळय त्या हेजेर वयतले आमी. आनी सर तर आमकां सपोज पेमेंटूच मेळना जाल्यार आमी सोमारच्यान पूर्ण काम बंद रावतले रे. ते म्हज्या खातीर हांवें रिक्वेस्ट केला म्हणून 7 दिसान ते काम करता बावडे, तांकां पगार मेळचो म्हणून. पळय बिलां ना, वयर कितें ब्लॉक पडला हे सांगून फायदो ना. सोमार मंगळार पर्यंत आमी पाचेच काडटले नाल्यार मागीर काम बंद जातलें. शुअर शॉर्ट काम बंद. आमी लोकांक रिक्वेस्ट करता की जाता तितल्या बेगान लोकांनी तांकां सपोर्ट दिवचो आनी तांचो पगार हे ऑल गोवाचे जे हे आमचे वर्कर्स जे दीस रात सगळ्यांक पगार रिटर्न परत मेळचो. अंडर कॉन्ट्रॅक्ट आसा 16, 18 वर्साचे लोक हांगा तातूंत ऑलमोस्ट सगळे 10 वर्साचे वयर आहा तुमी. 10 वर्साचे वयर 7 वर्सांचो एकटोच कोण रे? एकटोच 7 वर्सांचो, सगळे 10 वर्साचे वयले. ह्या लॉकडावनात लोकांक गरजेक पावप आनी तांचे मेरेन गरजेचें सामान पावोवपाचें काम सिद्धेश नायकान चालूच दवरला. सिद्धेश ZPचो उमेदवार आनी श्री फावंडेशनाचो अध्यक्ष. श्रीपाद भाऊच्या पावलार चलपी सिद्धेशान आपल्या वाडदिसाक करमळे लोकांक 2-3 टॉयलेट बांदून दिल्यात. सिद्धेशान ताचो वाडदीस वृद्धाश्रमात मनयलो. Happy birthday to you. माझ्या बर्थडेच्या निमतान काही दिसा फाटी हें काम स्टार्ट केल्लें हांगा 2 टॉयलेटींचे. तर ते कंप्लीट जावन आज हँडओवर आमी हांगा केल्ले आसात आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसान बाब आल्बिन सिक्वेरा तशेंच हांगचे गांवचे सरपंच आसत नाल्यार हांगा गांवचे नागरीक आसत त्यांचो सगळ्यांचो बरो पाठिंबो ह्या सगळ्या हाका मेळिल्लो आसा आनी त्या हेतूंतल्यान आमी आज जे 2 टॉयलेट आसा ते हांगच्या नागरिकांक आमी हँडओवर करत आसात. तेणी सगळ्या आमचे जे करमळे 9 वॉर्ड आसा 9 वॉर्डाकूय तेणी जे मेंबर्स क्रिएट करून सगळ्या लोकांक ग्रॉसरी जावं कितें आयटम पावयल्ले आसा. हांव तेजे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. प्लस तेणी आमच्या करमळे गांवांत कल्चरल ग्रुप्स जावं महिला मंडळ ग्रुप्स अशे वेगळे वेगळे ग्रुप केल्ले आसा आनी सगळे लोकांची तो बरी कामां करता. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.